काल बस स्टँड दादा वैद्य चौक हांगासर एक एक्सिडेंट जालो। ह्या एक्सिडेंटान पॅसेंजर बस आणि वॅगनार हांच्या मदीं हो एक्सिडेंट जालो आणि जवळ जवळ अवघ्या काही अंतराचेर जे पोलीस स्टेशन आसा पण जवळ जवळ अर्दवर पोलिसांक लागले थंय पावपाक आणि अर्दवर सुमार जे ट्राफीक आहा ते जाम जाले सगळे आणि तेज्या उपरांत पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो। ह्या अपघातान कोणाक काय मार लागोना पण फकत ट्राफिकेक लागून जे लोक उरले आडोवन हांकां लोकांक भरपूर त्रास जाले। ह्या उपरांत पुलिसांनी येवन पंचनामा करून गाडयो सायडीक करून ट्राफीक सुरळीत केले। गाडी भायल्यान घेतालो म्हाका तो दिसोंक ना थंयच्यान येता तो हांव घेवन गाडी आतां तिच्या गाडी सेफ केली आनी हांव सायडीच्यान काडटालो गाडी थंयच्यान काय जालो पळय सगळें मदीं फुडें घेतली गाडी लागली तेन्ना म्हाका कळ्ळें गाडी लागली। तो तुका ओवरटेक करतालो रॉंग सायडीन काय सायडीच्यान तो म्हाका लागून पळय म्हाका गाडी दिसोना थंय म्हाका दिसलें हांव फुडें काडपाना म्हाका कळटलें न्हू म्हाका लागून गाडी हांगता तो मागीर येयला ते सायडीन आनी फुडें पळय जाता मागीर मदीं सगळीं येयला म्हाका दिसोंक ना कितें आतां चड लुकसाण जालां आतां दाराक लागला म्हणटा आतां हांव सांगो ते पळोवपाक जाय पंचनामा करता। कितें जालें नेमकें हांव येवप्यान येता हय पंचान खेळटाली तेवप्यान गाडी वताली हांगा स्कुटरी आशिल्ल्यो हांव स्लो आशिल्लो म्हणजे हो भितर सरता तितलो तितलो सायड मारता ताका तेवट्यान गाडी पळोवंकूच ना ताणें आणि ताका कंडक्टर सांगतालो आनी कंडक्टरान ताका सांगलें खंय आरे येवप्यान फाटल्यान तेवट्यान गाडी आसा पळोवप न्ही तुम्ही पार्क करून रावल्ले काय येताले आमी वताले मरे वताले तुमी लेफ्ट सायड बोरयेच्यान येतालो हांव असो स्लो थ्रो येयला तरी पूण एका सायडीन घेवपाक लागल्यार स्कुटरीच सांगसर पार्कूय करूं ना हांवें। तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव राधाकृष्ण वायरकार। पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।